सैमीक उदकास्तोत्र आशिल्ली झर हे सरवड गांवचे वैभव आसा। सरवणच्या श्री शामपुरुष देवळा कडल्यान साधारण 1 किलोमीटर अंतराचेर ही सैमीक झर आसा। हे सैमीक झरीचो नेमको खंयसून आनी कसो उगम जाला ते विशीं अजूनय स्पष्ट म्हायती उघड जाल्ली ना। मात गांवापासून लागींच आशिल्ल्या वाठादेव वाठारांतल्यान हे झरीचो उगम जाला आसूं येता असो गांवांतल्या जाणकारांचो अदमास आसा। एका तेंपार म्हळ्यार 25 ते 30 वर्सां पयलीं हे सैमीक झरीचेर सदांच गजबज दिसून येतालो। गांवांतल्या जाणट्या नेणट्या सयत भोवतेक जाण हे झरीचे उदक न्हावपा खातीर सदांच गर्दी करतना दिसून येताले। वखदी गुणधर्म आशिल्ले हे झरीचे उदक न्हाले उपरांत कातीचे विकार बरे जातात असो गांवांतल्या जाणकार लोकांचो अजूनय समज आसा। मात फाटल्या कांय वर्सांच्यान हे झरीची सामकी वायट दशा जाल्ली आसा। हे झरीचे संवर्धन करपा खातीर कोणेच पावलां उखलूंक नाशिल्ल्यान हे झरीचेर सद्या हावळ आयिल्ल्याचें दिसून येता। झर सद्या प्रदूशणाच्या चपक्यात अडकून पडल्या। माती आनी हेर कोयर साचून ही झर हळूहळू पुरत वचत आसा। ह्या झरीचें उदक लेगीत प्रदूशीत जाल्लें आसा। ताका लागून फाटल्या कांय वर्सांच्यान गांवांतल्या लोकांनी हे झरी कडेन पुरायपणान फाट केल्ली आसा। हे झरीचे जर संवर्धन जालें ना जाल्यार गांवचे वैभव आशिल्ले ह्या उदकास्तोत्राचेर फुडाराक हावळ येवन ही झर ना नपयत जातली हातूंत मातूय दुबाव ना। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।